तुम्ही असे म्हणटले की कितली संघटना येता आनी कितली संघटना वता म्हणून, पण बेजिकली एक क्लियर करपा आयला की आमी कोणाक क्रिटिसायजूय करना, सगळे आपआपलें काम करतात. बट आयज म्हाका दिसता एक अशी संघटनाची गरज आसा जी सगळे यूथ न पळयता ते खंयच्याय पक्षाचे आसा, नो मॅटर काँग्रेस, BJP, आप खंयचे आसूं ते, वी वेलकम देम इन दीस ऑर्गनायजेशन. कित्याक काय म्हणल्यार आयज आमी बारीक एक नोट केला, खंय तरी युथा मदीं डिविजन जाता जाल्यार पक्षा खातीर जाता. हो अमक्या पक्षाचो कार्यकर्ता, तो दुसऱ्या पक्षाचो कार्यकर्ता, आनी ते दोगूय जाण एक भायर आसतना एक आसता, पूण जेन्ना पक्षाचें राजकारण येता तेन्ना ते एकमेका कडेन कोत्र जाता आनी तेंची हें युनिटी खंय तरी मोडटा. बेजिकली आमचो मोटो एकूच आसतलो, लोकांक सर्व करपाचो. जेन्ना जेन्ना गरज पडटा लोकांक आमचो तेंको दिवपाचो तेन्ना आमी रस्त्यार देंवतले लोकांक हेल्प करपाक. सरकाराक जेन्ना आमची गरज पडटली तेन्ना सरकाराकूय हेल्प करपाक आमी मुखार सरतले. जेन्ना ओपोजिशन तांकां आमची गरज पडटली तांकांय आमी हेल्प करपाक मुखार सरतले. बेजिकली गोंयच्या हिता खातीर किंवा गोंयच्या युवा खातीर केन्ना केन्ना गरज पडटली बरें काम करपाचें तेन्ना आमी मुखार सरतले. बेजिकली हें संघटन कालचें आनी पयरचें न्ही. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमच्या मुखार आयला आसत, बट हें ऑर्गनायजेशन बांदपाक फाटले सगळे जाण आमी कितलेशे म्हयने जाले वावर करतात. म्हणल्यार वी आर टार्गेटींग डिफरंट तालुकाज. तालुकाज कित्याक? तुमी तालुकाज म्हणटकच तुमकां रोखडे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मनान येतले. अशें जाता एक संघटन आसता, त्या संघटना कडेन तेंको कसो मेळटलो, त्या संघटना कडेन हांव कसो पावतलो, एक सगळ्यांच्या मनान दुबाव आसता. पयली गजाल म्हणटा ती ह्या संघटनेन सेंट्रल लिडरशीप ना. आपआपल्या गांवान आपूण काम करात. तुमकां जेन्ना आमचो एसिस्टन्स लागतले आमच्या ग्रुपाचे आमी तांकां हेल्प करपाक वतले. अशें जाता की एकूच फोटो लायता बॅनराचेर आनी तो लायट बरोबर लायिल्ले भशेन लायटी खांब्यार हेज्या खांब्यार म्हणल्यार तो एक कार्टुनाचो एक हें आसता खबर आसा, कार्टून नेटवर्काराचो तसो एक कॅरेक्टर लायता तो, म्हणल्यार टॉम एंड जेरीचे भशेन बी, आनी तो व्हायरल करीत वतात. तें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. देशान मूळ हेतू जो आसा हे संघटन स्थापन म्हणजे इस्टॅब्लिश करपाच्या फाटलो हेतू थोडक्यान तुमच्या फुड्यान दवरला आसतलो. सो ते आनीक एक्सटेंड करतना आमी सगळे जे आज जे हांगा जमल्या, सगळे यूथ जे जमल्यात, ते वी फर्मली बिलीव की गोवा इज ओनली प्रांतीक आयडेंटिटी नीती. म्हणजे इट इज नॉट ओनली रिजनॅलिटी, इट इज अ जिओ कल्चरल एसेन्स. आणि तो शेकड्यांनी वर्साच्या वर्सा इट इज बेस्ड ऑन सर्टन लायफस्टायल. आमचे जाणटे जे आशिल्ले, पूर्वज जे आशिल्ले, आणि तांच्यांनी थ्रू देअर ओन लायफस्टायल अशें न्ही की प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, गोंयकारपण उलयले आणि कृती करपाची, एक्शन करपाची जेन्ना वेळ येता तेन्ना तिसरेंच केलें. अशें जाणट्यांनी आमच्या करूंक ना, म्हणून अजूनय गोंय टिकला हाजेर आमचो फर्म विश्वास आसा सगळ्यांचो. सो हे उलयतना दुसरो जो फेसेट जो आसा गोंयकारपणाचो तो आमकां दिसता की गोवननेस जे आसा, जाचो आज फातोर्डेचे मॅन्युफॅक्चर्ड गोवननेस न्ही, किंवा आता एक खंयचो तरी ग्रुप आयला आणि दे आर ट्रायंग टू डिवायड द सोसायटी ऑन द बेसीस ऑफ रिजनॅलिटी. म्हणजे एका सायडीन आमी सगळे इन्क्लुडींग गोवा 370 आर्टिकल काश्मीरच्यान काडले आणि काश्मीर बिकेम एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडिया म्हणून सेलिब्रेट करता आसतना आय एम नॉट क्रेडिटिंग एनी गव्हर्नमेंट हियर, बट इट वॉज द नीड ऑफ दी अवर अशें म्हाका दिसता, म्हजें इंडिव्हिज्युअल मत. आणि ते सेलिब्रेट करता आसतना गोव्यान एक ग्रुप जो आसा तो मात 370 आर्टिकल हांगा येवन मारप काय कितें, म्हणजे दे देमसेल्व्स आर नॉट क्लियर अबाउट दॅट. आणि वाया सोशल मिडिया म्हणजे यथास्थितीवाद जो आसा, म्हणजे ग्राउंड रियालिटीज आर डिफरंट अँड टार्गेटिंग अ पर्टिक्युलर कम्युनिटी, म्हणजे हो घाटी तो घाटी हे सर्टिफिकेटां दिवपाचो प्रयत्न जांच्यांनी चलयला त्या वृत्तीचो हांव निशेध करता. And it spreads hatred. म्हणजे गोवननेस, when we think about governance, it doesn't nurture the doctrine of hatredness. हे पयली हे सगळे अधीर हे जे आसात, यूथ जो आसा, डिरेक्शनलेस यूथ अशें हांव तांकां म्हणीन, कन्स्ट्रक्टीव काम करता ताचें वेलकम आसतालें. आणि सिद्धेशान जशें सांगलां तशें युवा गोवा विल फोकस समाजांतल्यो कन्स्ट्रक्टीव गोश्टी